डिमांड्स दोन वेगवेगळे रिगार्डिंग फॅसिलिटीज हे सेकंडरी आणि प्रायमरीली जे आसा ते इंग्लीश ग्रँट बंद करप आणि दुसरें 31 तारखेक जुलैक जे फोर्स संघटनेन रस्ते आडयले 17 तारखेक ते रस्ते जे आसा 17 कडांनी आडयले तांचेर गव्हर्मेंटान खटले घालूंक ना. ते खटले घालूंक जाय तांचेर. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान जेन्ना आंदोलनां केल्लीं तेन्ना तांचे वयले खटले अजून चालू आसा. काही ठिकाणी म्हापशां चालू आसा आनी काही भुरगे आमचे तातूंत गुंतल्या. हांचेर सुद्दां खटले घालूंक ना. म्हणजे तांच्यांनी कितेंय केलें जाता. तांकां स्कॉट फ्री गव्हर्मेंट म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन हातान घेतल्या जाता कितें असो ताजो अर्थ जाता. त्यामुळे ती मागणी सरकारान पूर्ण करूंक ना. ताजो निशेध करपा खातीर प्रतिकात्मक सिंबॉलीक अशें म्हणून हें धरणां आसा. शुअर डेफिनेटली टील द एंड. ते ग्रँट बंद करपाकूच जाय गव्हर्मेंटान. अदरवायज गव्हर्मेंट हॅज टू फेस वॉट एवर कम्स. स्ट्रॅटेजिकली इलेक्शन आयला तेन्ना खंयची पॉलिटिकल पार्टी जी आसता ती कन्सिडर करपाच्या हातून आसता. तुमकां जर करपाक जाय अशा प्रकारे प्रेशरायज करपाक जाय जाल्यार अशें हें करचें पडटा. पण स्टील देर इज टायम फॉर इलेक्शन. पण लोकांक जागे करपाक जाय ह्या हातूंतल्यान लोक खुबळ्ळे आज फाटीं. लोक ओगी रावल्ले कितें कन्सिडरींग दॅट वॉज ए टेम्पररी फेज. आतां करतलो फाल्यां करतलो परवां करतलो अशें म्हणून लक्षान आमच्या आयलें अशें कांय करिना. आनी ऑन द कॉन्ट्ररी दुसरेंच चालू आसा. फोर्स संघटनेन सुरू केलां तर ताज्या मुळे हें सुरू केलां आनी आतां निर्णायक अवस्थे पर्यंत म्हणजे शेवट ताजो सोक्ष मोक्ष लागा पर्यंत हें आंदोलन जें आसा हें चालू उरता. कार्य परतून नेटान सुरू केलां अशें म्हणपा जाता. आणि हे वेलिंगकर बाबान सांगिल्ले प्रमाणे आमचे उद्दिश्ट साध्य जाय मेरेन हे चालू उरतलें. सरकार खंयी पाव. आमी जेन्ना आंदोलन सुरू केल्लें ते काँग्रेसच्या विरोधात आशिल्लें आनी त्या वेळार आमकां भारतीय जनता पार्टीचो सपोर्ट आशिल्लो. आमी तांकां सपोर्ट केल्लो पाठिंबो केल्लो. आनी चड करून मनोहरभाऊ पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले त्या वेळार तांच्या उतराचेर आमी पातयून रावले. पूण आज अशें दिसता आनी स्पश्ट सांगत दिसता की हो फक्त विश्वासघात आसा. सामको खर तरेचो विश्वासघात आसा. आनी विश्वासघात फक्त आमचो कांय अज्ञात लोकांचो ना, गोंयचे जनतेचो जे स्वताच्या भाशेचे अभिमानी आसा, संस्कृतीचे अभिमानी अशा समस्त लोकांचो अपमान आसा. आनी आमी तो खंयच्याच पद्दतीन सहन करून घेवचो.